भोवती तुझे तापोशी जावन बरो पाराक्लितान परगतिया तुझी दिवी तुवें आमकां विसला इस्कोन आपयला धैर्य जीवन बदला भावार्थांत एकवटायला कळसा मुनान एक जावन भावा ता एकवटान सोम्या तुझे भोवती तुझे तापोशी जावन बरो पाराक्लितान परगतिया तुझी दिवी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचेनो आज आमच्या भारताच्या पवित्र सभेक आणि आमकां सोमेस्तांक एक वर्तो दीस आज आमी भारताचो आपोस्तल सांत थॉमसाची परब आचरसितांव 2000 वर्सां पयलें इस्रायेलांतावन ह्या देशाक येवन जेजूची शुभ वर्तमान परगट करचें तितलें सुलभ न्हय आसलें तुमी पांय वाटेर या गोड्यार या थारवार आयल्यारी वर्साच्या की चड वेळ लागतलो आनी इतलें मात्र न्हय हांगा आयिल्ल्यांक हांगाचो हावो दुसरो कान दुसरें आनी भास इंडियांतच इतल्यो भासो आसात एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक वेता आसतना आनी एक भास म्हजो गुन्यांव सरवून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासून म्हगे वस्तान सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूत
सर्वेस्पर आमच्या बापा, भगेवन धर्मदुता तोमासाच्या परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावार्थाक आड. दुबाव आमचेर उपरारता तेन्ना तूं समसो बावार्थ सांबाळ. अशें भगेवन तोमासा बराबर जेजूक आमचो सुमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. त्या पुस्तकांतले वसा. दुसरे दिसा पेद्रू उठलो आणि तांचे संगता भायर सर गेलो. जोप्पा शहरांतले थोडे बावी ताचे संगता गेले. एक दिसान तो सेजारिया वचून पावलो. कार्नेल आपणे आपयल्या सैर्या आनी लागशिल्ल्या इश्टा संगता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उमराशी पावतास कार्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. पूण पेद्रू ताका उठयलो. ताणें म्हणलें, उठ, हांवूय एक मनीस. आनी कार्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय साबार जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातीच्या भेट दिवची वा तांचे संगता बसोवचे ते आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें भ्रश्ट वा अशुद्ध म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळा फाटीं फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलो कित्याक? कार्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत 2-3 वरां जातले त्या मागण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कार्नेला, देवान तुजे मागणे आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जण धाडन आनी सिमाव म्हणटा त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशी वस्ती कर नासलेल्या सिमाव नांवाच्या एक सामराच्या घरा तो बिडार करन आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलेलो उपकार जालो. आतां तर सोमयान तुका परमायला त्या प्रमाणे तूं कितें सांगताय ते सकट आयकूंक आमी सोमेस्त देवा उजेर हजर आसाव. तोवळ पेद्रू उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. सो कोण देवा भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. देवाचें उतर हें. देवाचे उरकार. सगळ्या संसारार वचून शुभ
सांत पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या वडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवादांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान जेजू क्रिस्तच ह्या बांदपाचो मुलाफातोर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यान. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय तोमासा. पळयनासता सतमानताले ते कितले भागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवे आसू. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुन्या. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थॉमस जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातलोलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळयांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळयांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतारले, शीस परत्यान घरा भितर आसले. थॉमासय तांचे संगता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांच्या मोदेगांत उबो रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तोळ थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमंताय न्हय. पळयनासतना सतमंतात ते कितले बागी. देवाचें उतर हें. वकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी सांत थॉमासाची परब आचारसितांव. थॉमास ताका दुबावी थॉमास म्हणून आपयतात आनी हाका जेजू आज सांगता, थॉमासा तुवें पळयलें देखून तूं सतमानलोय. सतमान पळयनासतना सतमानतात ते कितले बागी. ह्या पेस्ताचो संदेश कितें मोगाच्यानो? एक व्हडलो रूख आसा म्हण आमी चिंतया. एक पणसाचो रूख. हो पणसाचो रूख आमी 2 तरांनी आमी कातरयेत. पयल्या सुवातेर एक व्हडली कुराड हाडन तो रूख आमी कातरयेत.
सकयल पडटा तक्षणांच आनी नास जाता. आनी एका दिशेन तो आमी नास करयेत कशें, जर तर त्या पणसाच्या रुखाक एक किडो गेलो भितर, तो तेन्ना सवकास बोंडू त्या पणसाच्या रुखाचो बोंडू खाता. सवकास भायल्यान कितेंच दिसना आनी सवकास ताचे कोले भावतात, पानां भावतात, ताचे उपरांत ताचे खांदे भावतात आनी त्या उपरांत सगळो रूख सुकता आनी तो नास जाता. अशेंच एका मनशाच्या कुटुंबांत या जिवितांत हे कुटुंब आमी 2 तरांनी नास करयेत. पयले एका घराचेर या कुटुंबाचेर तूं एटॉम बॉम्ब घाल, या बॉम्ब घाल, या उजो लाय, तेन्ना तें कुटुंब नास जाता. आनी एका कुशीन तें कुटुंब नास करी जैतर त्या कुटुंबांत तूं दुबाव घाल, दुबावाचो किडो तूं भितर चड. सवकास भायल्यान तो दिसना, तो दुबाव तें कुटुंब खाता आनी निमाणें त्या रुखा बरी तो तें कुटुंबूच नास जाता. कुटुंब मात्र न्हय, मनशा संबंदी तसोच दुबाव आसल्यार नास जाता. देखून कन्नडांत एक सांगणी आसा, अनुमानवे कलियुगद ब्रह्मास्त्र. आमी ह्या कलियुगांत आसां. आतांचो व्हडलें ब्रह्मास्त्र कसलें, तो जावन आसा दुबाव. एक उदाहरण तुमकां दिवचें तर, एक नवें काजारी जोडें, बायल हांगा आसा आनी घोव गल्फाक कामाक गेला. आनी थंय तो आसतना सवकास एकलो गांवाक आयिल्लो तो फाटीं वचून ताका सांगता, तुमच्या घरांत येवशिल्ल्यान पाशार जाताना हांवें पळयलें एकलो तरणाटो मस्तुपटी तुमच्या घरा वेसो आनी घरा रावता, च्या पियेता आनी भायर येवचो हांवें पळयलो म्हणून दुबावाचो किडो त्या न्हवऱ्याच्या मोतीन घालता. आनी तो दुबावता, बायलेचेर दुबावता. वो दुबाव चड आनी चड जाता आनी त्या उपरांत तो फायंड आवट करूंक सुरू करता आनी निमाणें सबारपटी तें नित्यार्थ करिनासतनाच तें कुटुंब डिवोर्साक या नासाक कारण जावचें आमी पळयता. तशेंच इश्टा मदलो संबंदी जर तर दुबाव आसा तर तेन्ना दुबावाचो किडो तांच्या इश्टगातेन तुवें घाल्यार या घरास्त जाल्यार माय आनी सुने मोदें हे एक पटी एक अशें घडीत आसा. माय आनी सुनू भोव बऱ्या तरान आशिल्लीं, भोव माया मोगान आशिल्लीं. शेजारच्याक बारी मुसोर जालो, ही इतल्या मोगान आसात न्ही. हांव आनी म्हजी माय हांगा पेठे आनी माजरां बरी आमी झगडटा आनी ती इतलीं बरीं आसात. तांचे कुटुंब नास करी जाय म्हणून एक दीस ती येता आनी लोव सुनेच्या कानांत पुसपुसता आनी सलतस रावता. आवयक मायक कॅर करिनासतना सलतस रावता. माय दुबावता, सुने कडेन विचारता, ताणें येवन कितें सांगलें तुज्या कानांत? ना माय, कांय सांगूना. ती म्हणाली की येवच्या आयतारा तो आमचो विगार ना, देखून सोयरो पाद्र्या पेता म्हणून आदल्या आयतारा पाद्र्यापण अनाउन्स केल्लें. हें म्हाका तिणें कानांत येवन सांगलें. अरे आवय दुबावता, हें सांगलें जाल्यार उक्त्यान सांगीत आसलें न्ही, तुज्या कानांत कित्याक पुसपुसलें ताणें? तर कितें गी आसा म्हणून त्या दिसतावन मायन सुनेचेर दुबाव करूंक प्रयत्न केलें आनी सुरू केलें. ते दिसतावन तांचो संबंदच बिगाडलो. मोगाच्या न्हू सा तोमासाच्या जिवितांत जाल्लें हेंच. हेरशीस जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत ते जेजूक रूप पळयतात आनी तोमास थंय नातुल्लो आनी तोमास दुबावता आनी तो सांगता की
जेजूच्या किळ्यांच्या गुर्तांत मुजें बोट हांवें गल्ल्या करीत, ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें गल्ल्या करीत हांव सतमान सोना. जेजूचे तो दुबावता, पूण जेजू ओगेच रावना. तसो कित्याक कशें उरल्या शिसाचो ताणें मोग केल्लो, तशें ताणें तोमासाचोय मोग केल्लो. 8 दिसां उपरांत जेजू परत्यान दिश्टीक पडटा आनी तेन्ना तोमास आसता. आनी तोमासाक तो सांगता, तोमासा हाड हाड तुजें बोट घाल म्हज्या किळ्यांच्या गुर्तान, हाड तुजो हात आनी घाल म्हज्या कडवळांत. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमांद. आनी तोमास उद्गारता तें उतार, तें म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. पयले पटी एका आपोस्तलान जेजूक देवा म्हणचें उक्त्यान पासारचें, आनी तें म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा म्हणलो. अती गूंड आनी वर्तो भवार्थ तो जेजू तें उसारता. आनी जेजू ताका सांगता, तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सतमानलोय, पूण सबार जाण आसात. हांव आतां स्वर्गार सोडून गेल्या उपरांत सबार जाण आतां आमी जेजूक रूप रूप तोमासा बरी पळोवना, बगार आमी सतमान जावं. देखून बागी पळयनात जाल्यारय सतमानतात ते कितले बागी. तर ह्या फेस्तां आवणो मोगाच्यानो आमी कसलीं लिसांवां आमी घेवची. पयल्या सुवातेर दुबाव आसतना आमी तो परिहार करी जाय. सबारपटी दुबाव कित्याक कशें कुटुंबाक या एकामेकाच्या संबंधाक नाश करूंक पावता, कित्याक म्हळ्यार तो दुबाव आमी उक्त्यान उसारिनाव, हेरांक सांगनाव. आमी तो भितर काळजांत मुरमुरटोनून तूं दवरता. कशें उजो भितर आसता, भायर त्या उज्याच्या भायर त्या केंडाच्या भायर गोबर आसता, भितरलो उजो तो जळसो उजो आमकां दिसना. तशें दुबाव काळजा भितर आसता, भायर आमी दाखयना. भायर सकडी बरें आसता, पूण त्या मनशा विरोध, बायले विरोध, घोवा विरोध, या मायसुने विरोध दुबाव आसता आनी ते नाश करूंक पावता. देखून तोमासान कितें केलें, दुबाव ताका भोगलो खंडीत जावन, पूण तो जावन आसलो उक्त्या मोणाचो मनीस. कितें ताका भोगलें ताणें तें सांगलें. 2-3 दृश्टांतां. एक फावटी लाजरस मोरान पावल्लो आनी जेजू सांगता की आमी या, लाजरस मोरान पावलो, आमी ताका भेटया. ताका उरलेशीं सांगतात जुदेव आमकां फातरायतीत. तेन्ना तक्षणच तोमास म्हणटा, या आमी जेजू संगी आमी मोरया, पळया. ताका भोगुल्लें ताणें सांगलें. परत्यान ताका भोगलें. एक फावटी जेजू निमाण्या जेवणार सांगता की हांव वेता थंय तुमी येवंक शकचे ना. देखून तोमास म्हणटा, सुमी ती वाट खंयची, आमी नेनाव, तूं खंय वेताय तें. जेजू ताका सांगता, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. तशेंच आतां आयच्या वांजेलांती ताका दुबाव भोगलो. वो दुबाव ताणें काळजांत लिपोवन दवरूंक ना. बगार तो दुबाव उसारलो, सांगलो, आनी तेन्ना जेजून तो दुबाव पयस केलो. पळय, आनी भवार्थ तसो घट जालो. तशें पयलें वाट आमकां आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या जिवितांत, संबंदांत दुबाव येता आसतना तो दुबाव काळजांत दवरिनाकात. उक्त्यान तुमी उसारया, उक्त्यान त्या मनशा कडेन तुमी उसारया. आतां ताका दुबाव भोगलो, जेजू कडेन ताणें तो उसारलो आनी तसो दुबाव पयस जालो, तसो भवार्थ घट जालो. तशेंच आमी कोणायचे विरोध दुबाव आमकां आयल्यार आमी उक्त्यान ताचे कडेन उलय जाय. आतां सबार जण उलयनात. आमी मोबायला कडेन मस्त उलयता, पूण एकामेका आमी उलयनाव. कुटुंबान सळावळ ना, एकामेका उलोवन येना, बाईस पयस जाला. देखून दुबाव काळजा भितरच आसता. देखून उलया आमी आनी आमचो दुबाव आमी पयस करया. दुसरें, तोमासोचो भवार्थ
तो गड जाल्लो बोवार्थ ताणें सगळ्यांनी वचून पासारलो. आमच्या भारताक थंय ती तसो तो गड पावात ताणें पासारलो. भावार्थ जावन आसा आमच्या जिणयेचें केंद्र. एक कडपाचेर बांदिल्लें घर केदींगस कोसलून पडना, तशें भावार्थाचेर बांदिल्लें आमचें क्रिस्तांवपण केदींगस नाश जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा भावार्थ एका वळाच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. ताका सदांच हीट मेळटा, उदक मेळटा, मस्त फुलां फळां जातात. तशेंच भावार्थ असो मनीस. भावार्थ नातुल्लो मनीस एका मरुभुमीत आसलेल्या जिलकुटा बरी. उदक ना थंय तें बेगीनच करप पाता सुर्याच्या त्या किरणांक. तशेंच जर तर जेजू थंय आमकां भावार्थ आसा तेन्ना आमी त्या क्रिस्ती जिणयेंत वाडोवंक शकतले हांव. आनी तिसरें जावन आसा ह्या भावार्था मरिफात आमचो बरवसो घड जाय. भावार्था तावन आमकां बरवसो मेळटा. ह्या वर्सा आमी बरवशाची यात्रिकां म्हणून आमी आपयता. कित्याक बरवसो आमकां केदींगस निराशी करिना म्हणटा सांव पावलो. आनी तोमासा थंय हो बरवसो आसुल्लो. निमाणें थंय मैलापूर तो मागणें करनासुल्लो खंय मागणें करनासुल्लो. आनी तेन्ना ताच्या दुस्मानांनी ताका वेडो घालो आनी ताका मारतेर मारलो. ताणें विरोध करूंक ना. बकार क्रिस्ता खातीर भावार्था खातीर तो मारतेर मेलो. कित्याक जेजू थंय ताका बरवसो आसुल्लो. आनी निमाणें हो भावार्थ आनी बरवसो आमकां मोगाक एक जावन आसा वाट. सदांच आमी एकामेकाचो मोग करूंक भावार्थ आनी बरवसो आमकां उपकारता. थोमासाच्या जिवनांत एक गडीत आसा की तो ह्या केरळांत आसतना एक राय ताका तो हो बांदपी जावन आसुल्लो. थोमास ताका बांदपाच्या विशयी मस्त गोत्त आसलें. रायाक तें कळ्ळें आनी ताका हाण ताणें त्या रायान पयशे दिले आनी सांगलें थोमासा म्हजे खातीर एक व्हडलें रावळ्यार तूं बांद. आनी थोमास सोंपलो हांव तुजे खातीर रावळ्यार बांदतां. आनी थोमासान कितें केलें मेळिल्लो पयसो पुरा दुबळ्यांक वांटलो. आनी हें रायाक कळ्ळें. रायान ताका आपयलें आनी विचारलें खंय आसा म्हजे पयशे खंय आसा रावळ्यार. देखून तो म्हणालो राया तुका हांवें रावळ्यार सर्गी बांदलां. कित्याक म्हळ्यार तुजो दूद सगळो आमी दुबळ्यान धाकट्यांक वांटला आनी ते कंडी जावन तुजे खातीर मागतले आनी सर्गी तुजें रावळ्यार येदोळूस तयार जालां. रायाक मस्तो राग आयलो. मोगाचे न्हू दान धर्मांत तसो उखललो हात. तर भावार्थ बरवसो आनी मोग ज्यो तीन संगती थोमासाच्या जिवनांत आसुल्ल्यो आमच्या जिवनांत आमी आमच्या घालया आनी आमी निराशी जावचें नाका. भावार्थाची आनी बरवशाची यात्रिकां आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा जावया आनी थोमासा बरी आमचो चोर दुबाव पयस करन आमी आमचो भावार्थ दिसान दीस घड करया. आमेन. सर आमी उबी रावया. एका देवा ते आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्ववेदार बाप सरकारांनी देवातान देव उजवाडता उजवाड करता तो जल्लो करो देव. तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सुरू केल्यार आमा मनशा बसोन आनी आमचे सुडे बसोन सरकारांतून तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकामरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोन कोण सिबता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कसमरान सोंसलें आनी ताका आनी केपेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें दिसा दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटेक शेवट आसचो ना. पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वरान जीव दातार तो बापा आनी पुत्राता निश्बला
बापान पुता बराबर ताकाय समसको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवादीवरील तो उलेलो एकेच कोवीद कतोलिक दर तरी स्थापिले देवसभे सत्मंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर हे पविस्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. दयकन बसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता. यानी तुज्या धर्मदूता भगवंत तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बोवाळ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुमयान तुजें नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतैन आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनी गवळ्या तुजो हिंडतो केदीं सांडिनाय, पूण भगवंत धर्मदूता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Oh
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरान सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तेवा रावतले, हे म्हज्या उडासा करान. Bawarto so good pagatuya. Señor Jesús, तुझे मरण आम्ही स्मरणता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्यात Señor Jesús आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो पुन्हा जिवंतपणासो भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. जेजूची कुडकास येवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा केबितेमेचे विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निस्तेगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करन आमी मागतांव. अवंकार मुरये देवाचे मये संगती भगिवन धर्मदूतां सांत थॉमस आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पदकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया.
देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमची फाकोत कर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमची फाकोत कर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती या शेळेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देव आमच्या बापा पळय नासतना बोवाट धरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे बसोन मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड नगात आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थान वळखून आमी तुका दिन वस्तांव. भगेवन तोमसाच्या विनवणेन आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेन आमचो भावार्थ करो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज भारताक आयिल्ल्या सांत थॉमसाचें फेस्त आमी संभ्रमतना तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. हॅपी फिस्ट. तशेंच आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटयलां मानदेक बाब डॉमिनिक वास आमचेच कर्मलीत बज्जोडी फिरगजेचे विगाळ. तांकां मंगळूर दियेसिजींत आजच्या धार्मिकांचो मुखेली कशें नेमलां. तुमकां कळीत आसा जायते धार्मीक ह्या मंगळूर दियेसिजींत सगळ्यांनी वावुरतात. तातूंय मंगळूर दियेसिजीन आमी धार्मीक तुमी दुसरी नांवां सांगची जाल्यार कापुचीन, जेजुईत, एसवेडी आनी सिस्टरांचे सांगचे जाल्यार ऑर्सलायन, बेतानी, एसी आनी अशें जायते धार्मीक मेळ आसा. आनी ह्या मंगळूर दियेसिजींत ह्या धार्मीक मेळाचो एक एकतार आसा आनी ताचो अध्यक्ष जावन प्रेसिडेंट जावन फादर डॉमिनिक विन्सून आयला. ह्या तांच्या विन्सूनेतय आमी संतोश पावता आनी तुमचे सुमेस्तांचे नांवी आमी तांकां शाबासकी पटयता आनी सर बरें मागता. तशेंच ह्या मिसांत भाग घेतलेल्या तुमकां खोयरिस्तांक वाचप्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी हांगासर सांजेर 5:30 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान. आनी आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार आसता. सर्व भुरग्यां पासत आमी मागतल्या. नवें जातच भुरग्यांनी तशें तरणाटीं जायतीं जाणां आसात. तुमी मुखार येवचें आनी विशेश मागण्यांत आनी आशिर्वादांत भाग घेवचो. युरोपाक 2 यात्रीक पयणां आमी आसा केल्यांत. एक यात्रीक पयण रोम, वातिकान, आसिसी, पादवा, जर्मनी, आविला, प्राग, फातिमा, लुट्स आनी लिस्बन ह्या गांवांक आटापता. हें सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेतावन ऑक्टोबराच्या 19 तारखेपर्यंत, सप्टेंबर 29 to ऑक्टोबर 19 मुसर आसा. आनी एक पयण आसा इस्टर्न युरोपाक, म्हळ्यार हातून मजिगोरे, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, प्राग, पोलंड असल्या गांवांक आसतलें. हें नोव्हेंबराच्या 4 तारखेतावन 18 तारखेपर्यंत. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा यात्रेक पयण करूंक हो एक बंगरळो अवकाश तुमी ह्या दिशेन आमकां भेटल्यार सडीत विवळ आमी तुमकां दितल्या. आदल्या ब्रेस्तारा हांवें कुर्ड्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करचे विशयंत सांगलें आनी तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटना येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ह्या वर्साय तुमी तुमच्या जल्म दिसा संदर्भी जावं दी, काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी जावं दी वा कुटुंबान देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून पेज स्पॉन्सर करियेत आनी ह्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवयेत. तुमी ह्या दिशेन आमकां भेटचें. आनी आज मिसा उपरांत वाणच्या उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्यांची नांवां हांव वाचतां. जर तुमी वा तुमच्या कुटुंबाची आसात जाल्यार मुखार येवन याजक बापा जावन मानाची वाद स्विकार करची. रॉयडन पिरेरा वा मंजूर तावन, एडवर्ड, रिटा आनी सॅमसन डिसोजा उळ्ळाल तावन, जोएल मोंतेरो तोक्कोटू तावन, लिल्ली तावरो सरीपळ्ळा तावन. तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां नवेना खातीर देंबे म्हणया.
बाळक जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरगे सांगता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्तरांच्या गिरसांनी तो मनशा पावलो पिडा गुणकन दैवीक वैस म्हणे नांव ताका फौसले नेणाऱ्यांक शिकिल्लो जेजू मेस्त्री मना वाडलो आता ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्गसांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता मागया आमी कुटुंबान शांत समाधाना पासूत पिडेस्तांनी प्रायवंतांक भलायकी आनी सहकसाय मेळचे पासूत भुरग्यांक शिकपांत बरें जावचे पासूत काम सोदतेल्यांक जगतें काम मेळचे पासूत सैरीक सोदतेल्यांक बरो जिणे संगाती आनी संगातीन मेळचे पासूत परगांवांत वावर करतेल्यांक बरी बोल भलायकी मेळचे पासूत आनी सर आमचे खासगी तेसावां बाळक जेजू मुखार आमी दवरया ए भगेवन जेजू बाळका तुजी सरपदी आमच्या पितारान उक्तापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक नायक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी सदैवी फळचे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी सदैवी फळचे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी सदैवी फळचे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे एयाच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसा काळजांची एक कळदीचे दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडन आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन भरले मावाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वेले सर कश आनी राजकोट तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पाठोवन सांगता मागया ए भोव उदार बळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा सो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन भुरग्यां पासत विशेष मागणे आसतले भुरगीं आनी वचन आसा जाल्यार मुखार येवेत भुरगीं देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार जेजू देवाचो पूत बाळोक जावन जल्मालो आनी प्रायेन जणवायेन आनी देवाचे कृपेन वाडलो ताचे परगट जिणे वेळी ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली तांकां आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यां बरी जायना तर सर्गेंच्या राजांत रिगोंक असाध्य म्हूण सांगलें आज हांगासर आसच्या आनी आमच्या घरांनी तशें इस्कॉलांनी आसच्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी सोम्याच्या वेंगेन तांकां समर्पिया तो तांकां
मोगान आरोवन आशिर्वाद दिवं म्हूण मागया. मातेबान बरयल्ल्या वांचनांतले देवाचे उतर आमी आतां आयकुया. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडल्ल्यांक बेस्तायले. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक सर्गींचे रास तसल्यांचे सय. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो सर आमची प्रार्थना बाळोक जेजू मुखार आमी समर्पिया. आमची साप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भुरग्यांचो मोग करूंक आनी भुरग्यांनी जेजूचो मोग करूंक खर्चाक प्रेरण दिवंक देवा लागीं मागया. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी जेजू बरी तांच्या आवय बापायक खाल जावंक देवा लागीं मागया. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी शिक्षकांक गौरवान लेखोवंक देवा लागीं मागया. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी बरें करून शिकून उत्तीम अंक जोडूंक आनी क्रिस्ती तशें मानवी मौल्यांनी जिवीत सोबोवंक देवा लागीं मागया. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांच्या देण्या खातीर लालेवन आसच्या काजारी जोड्यांक देव भुरग्यांचे देणे फावो करून दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांच्या वाडावळीक संबंदीत, उलोवण्याक संबंदीत, मोतीक संबंदीत आनी हेर पिडेनी कश्टांच्या भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नाना मुखांत देवाची भुरगीं जाल्ली आमी आमचें जिवीत देवाचे कुशे प्रकार मांडून हाडोवंक देवा लागीं मागया. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांक आनी वचनांक जेजू मुखार समर्पण सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येन, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसो. तुमचे सुवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आनी प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद वतो. आमेन. जेजू बाळका आमां तुका, जेजू बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर घाल, मोळय कुपेस, वेगीं तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसांव आमचेर घाल, मोळय कुपेस, वेगीं तुज्या सदां सांबाळ दवर. आमचे सवेर तूं रक्षण दिवूं, आमचे भितर तूं सांबाळ दवर. आमचे संगीत तूं हातूंत चलूं, आमचे फाटल्यान तूं राखून दवर. ही जेजू बाळका आमां तुका, ही जेजू बाळका वंदन तुका. बेसांव आमचेर घाल, मोळय कुपेस, वेगीं तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसांव आमचेर घाल, मोळय कुपेस, वेगीं तुज्या सदां सांबाळ दवर. मुखार पुत्रा सुवे आमकां बरी आशिर्वाद देव आमकां. भगिवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.